धर्मदूतांचो इतिहास आवेस्वर 2 ओळी 30 आणि 7 ते 40 आणि 7. 3,000 लोक जेजू तारोकाक मानून घेतात. ही उतरां आयकोली तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदूतांक तांणी म्हळें, भावानो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हळें, जिवीत बोदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसोणें जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान भासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पोर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो. हे नोश्टे पिणकेंतली तुमकां सोडवण जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें. त्या दिसा सुमार 3,000 लोक तांच्या जोम्यांत भितर सरलो. पयल्या क्रिस्ती भावा भयणींच्या जोम्याचें जिवीत. ती धर्मदूतांची शिकोवण घेवंक, भावपणाचो एकतार सांबाळूंक, तशेंच उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकोनासलीं. सगळो लोक थोटाक जातालो, कित्याक धर्मदूतां वरवीं पुस्कोळ विजमितां आनी खुणां घडटालीं. भावार्थी सगळीं एकवटांत जियेतालीं आनी तांचे सगळ्या भागा आसले. तीं आपलीं भाटां विटां विकतालीं आनी विक्रेचो दुडू जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांटतालीं. एकाच मोनान दिसपट्टीन तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक तांच्या एका घरांत एकठांय जातालीं आनी खुशालकायेन आनी काळजाच्या भोलेपणान तीं देवाक वाखाणतालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो.